गोष्ट आसा की आज रामाचो रथ हांगा पाविल्लो आसा आणि आम्ही सगळे प्रभू श्रीराम हांकां आमचे आराध्य दैवत मानता आणि तो आज वास्को भितर ताचें आगमन जाता। हो रथ प्रत्येक कडेन गोंयभर आज भोंवता आणि सगळे कडेन आतां हांगच्यान तो पणजे वतलो आणि अशें सगळे कडेन दर्शन घेवन लोकांचें दर्शन घेवन हो पर्तगाळी मठान वतलो आणि थंय तो येतलो आणि 28 तारखेर आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आमचे मठाक म्हणजे पर्तगाळी मठाक 550 वर्सां पुराय जाता म्हणजे एक सगळ्यांत पन्नो मठ आज ताका 550 आणि तातूंत भितर आमचे दुधान साखर मंडळाची आदरणीय प्रधानमंत्री ह्या कार्यक्रमाक येतात। ही सगळ्यांक आनंदाची गोष्ट आसा। प्रभू श्रीराम हे एका धर्माचे नासून प्रत्येक सगळ्या जाती धर्माचे लोक प्रभू श्रीरामाचे भक्त आसात आणि आज आम्ही पळयतात की आज गोंयभर एक रामराज्य कशें म्हणटा तशें एक वेगळेंच वातावरण आज निर्माण जाल्लें आसा आणि अशें गजरान म्हणजे आज तुम्ही पयले कोण दिंडी घालता कोण रामाचो गजर करता आणि अशें करून मोठ्या प्रमाणात हो रथ आम्ही सगळ्यांनी ताचे आज वास्को भितर स्वागत केला। हो रोखडोच आतां मठांत थोडो वेळ उरतलो मागीर तो पणजे वतलो। हे सगळ्यांक सौभाग्य आमच्या वास्कोकारांक आमच्या रथाचे प्रभू श्रीराम लक्ष्मण आणि सीता हे तिनूय जाणांचें दर्शन घेवपा खातीर आणि हे कार्यक्रम बरो सगळ्यां कडेन मागता की बेगीन तांणी थंय ते 28 तारखेर येवचें आणि ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो।